गोंयान सध्या वेगवेगळी प्रकरणां आमकां पळोवपाक मेळटा। कॅश फॉर जॉब हे जे प्रकरण तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें। वेगवेगळी नांवां आनी वेगवेगळे चेहरे आमकां पळोवपाक मेळटा। जाल्यार त्याच प्रमाणे फाटल्या दिसांनी जर आमी पळयलें जाल्यार फेक आयडी करून फक्त सामान्यच लोकांचे न्हय तर मिनिस्टर एमएलएज हांचे सुद्दां म्हणजे फेक अकाउंट करून फ्रॉड केसीस आमकां आयकुपाक येतले। त्याच प्रमाणे आतां एक म्हत्वाची बातमी जी आसा ती म्हटल्यार खुद्द डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोंयचे सीएम आसा तांचो सुद्दां मेल आयडी जो आसा तो हॅक केलेल्याचो आयकुपाक येता। आनी फाटले 2-3 दीस जाले हे प्रकरण जाल्ले जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो जो मेल आसा तो जेणे कोणी हॅक केलो ताचे कडेन 2 ते 3 वरां हो जो आसा तो मेल हॅकरा कडेन उरलो आनी ताचे उपरांत जो आसा तो रिकवर केलेल्याचे सुद्दां आमकां कळटा। जाल्यार अशेंच वेगवेगळे म्हणजे फ्रॉड केसीसांक तुमी सुद्दां बळी पडचे न्ही। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आश्वेकर।